Headlines brought to you by Panchamrita. बर्ज अग्निकांडात अटक केलेल्या लुथराची पुलीस कस्टडी 29 डिसेंबर मेरेन वाडयली. 30 डिसेंबर मेरेन फॉर्जरी केस इंटरिम प्रोटेक्शन जाल्यार को अक्यूज भरताक कंडिशनल बेल. झेडपी वेंचणुकेत 9,500 मतां थारले बाद रिजेक्टेड मतां व्हॅलिड थारिल्ली जाल्यार 6 उमेदवारांच्या निकालाचेर जाता आशिल्लो परिणाम देंवता आशिल्ली मार्जीन. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकात दर वर्सा भरपी गोंय अंदूक खाली इंडिगो इश्यू बर्ज फायराचो परिणाम टॅक्सीट आउटसूय कारणीभूत स्टेक होल्डर मिडिया मुखार. हावे आरजीपीक फटींग म्हणूक ना, आरजीपी फटींग म्हूण भर सभेत स्टेटमेंट केल्ल्या उपरांत सुदिनाचो यू टर्न. स्वाभिमानान जैतिवंत आरजीपीची सुदिनाक जाप. दिवचले बस स्टँडार फाटल्यान टेम्पोत सापडली बायलेची कूड. खुनाचो दुबाव पुलिसेन एकल्याक घेतलो ताब्यात. तपास सुरू. आणि ड्रग अब्यूज मोठी समस्या. ताचे आड मेळूंक करचो पडटलो वावर. चीफ जस्टिस सूर्यकांत हांचो उपदेश. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी ड्रग पासून पयस रावपाचो दिलो संदेश.